प्रितीच्या भयणी भावांनो, सादे काळाच्या 23व्या आयताराक देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक ही कथा आयकुया. ही कथा 7 वर्साच्या एका भुरग्याची. फ्लोरिडा आपल्या आवय बापाय सांगताक तो जियेताना ताणें अशें आयकल्लें, रशियाचो लोक तांचो दुस्मान म्हणून. तो चिंतूंक पडलो आनी हें सोत मानूंक ताका आगोड जालें. देखून ताणें अशी एक ल्हान चीट बरयली. मोगाळ रशियाच्या लोकांनो आनी भुरग्यांनो, म्हाका 7 वर्सां आनी हांव मानतां की म्हज्यान तुमच्या सांगाताक शांतीन जिवंक येता. हांव तुमचो इश्ट जावंक सोदतां, दुस्मान न्हय. म्हजी इश्टागत तुमकां मानता जाल्यार म्हाका परतून बरयात. ही चीट बरोवन आपलें नांव आनी आपलें एड्रेस घालून ही चीट एके बॉटलीन घालता आनी ती बॉटल लागशिल्ल्या दर्याशी उडयता. जायत्या दिसांनी ही चीट वेळेर मेळटा आनी भुरग्याची काणी न्यूज पेपराचेर छापून येता. न्यू हॅम्पशायर हांचो पंगड कांय भुरग्यांक एम्बेसेडर्स ऑफ रशिया, एम्बेसेडर्स ऑफ पीस म्हूण रशिया गांवांत वेताले. ताणें ही कथा आयकली. ह्या भुरग्याक आपल्या सांगाताक ट्रॅव्हल करूंक आमंत्रण दिलें आनी ताच्या आवय बापायक आनी त्या भुरग्याक घेवन रशिया गेले. आनी हो भुरगो रशिया वचून एम्बेसेडर ऑफ पीस, शांतीचो दूत जावन शांती समाधान करूंक वावुरलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मनशाचें काळीज आनी मन सदांच शांतीन जिवंक आस बाळगिता. शांतीन जियेल्यार आमचें जिवीत दुसऱ्यांक शांती हाडपाचें जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमी शांतीन समाधान जियोचे खातीर आमकां उस्कायता आनी मार्गदर्शन दिता. हें मार्गदर्शन शुभ वर्तमानांतले 3 शिकोण्या वरवीं आमी आपणावया. पयली शिकोण, चुकलोल्यांक बोगसून निटायेर हाडूंक आमी वावरूंक जाय आनी ही आमची जबाबदारी. कशे भाशेन चुकलोल्यांक बोगसूंक जाय, निटायेर हाडूंक जाय, सोंपेपणान जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कळीत करता. कित्याक चुकलोल्यांक आमी बोगसूंक जाय, निटायेर हाडूंक जाय? आयच्या पयल्या वाचपान एजिकेल प्रवाद्याक देव अशें सांगता, जर तर तूं नुस्त्यांक म्हजें उतर पावयना आनी ते नुस्तें मनीस तांच्या पातकान मरता जाल्यार तूं जबाबदारी. पूण ते नुस्तें मनीस तुजें उतर आयकून तरी आसतना आपलें जिवीत बदलना जाल्यार ती तांची जबाबदारी. पूण म्हजें उतर तूं तांकां पावयलें जाल्यार आनी तांचें जिवीत बदललें जाल्यार बरेंपण फावो जातलें म्हूण एजिकेल प्रवाद्याक देव कळीत करता. देखून एजिकेला प्रवाद्या भाशेन आमी जावंक जाय. दुसऱ्यांक निटायेर हाडूंक देवाचें उतर आयकून मोग आनी शांती शिपडावंक वावरूंक जाय. दुसरी शिकोण आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवता ती, आमच्या बऱ्या कोरन्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक निटायेर हाडूंक वावुरतना आमी केल्ले हे संवसारांत बरो वावर सरकार उगडासाचो जाता म्हूण जेजू शिकयता. देखून आमी आपलेपणान, गर्वान, आमीच सत्यवंत आनी भक्तिवंत आनी भाग्यवंत म्हूण दुसऱ्यांक निटायेर हाडपाचें न्हय, पूण मोगान, शांतीन आनी बरेपण मनान धरून
दुसऱ्याची चुकी बोगसून तांकां निटायर हाडूंक आमी वावरूंक जाय. तिसरी शिकवण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दिता ती म्हळ्यार आमचे अस्कोतायेक लागून हो बरो वावर करूंक दुसऱ्यांक बोगसूंक निटायर हाडूंक आमकां जायते आडखळे आनी कोश्ट पडटले. ते खातीर हे कोश्टान ह्या आडखळेन फुडो करचे खातीर देवाचो आशिर्वाद देवाचें बेसांव देवाची करूंक आमकां जाय देखून जेजू आमकां सांगता ताच्या नांवान एक समुदाय कशी एकठांय जावन मागून तुमकां घोटाय बळ हो रस्तो हो मार्ग शांती समाधानाचो चलोवंक करपा घोटाय मेळटली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही जेजूची शिकवण आनी सांगणे मनान धरून देवा बापाक उलो मारुया आनी शांती समाधानाचे मनीस जावन हे संवसारांत शांती पोरगुटपाचे शांतीचे दूत जावया.